मार्केटाक उजो लागलो म्हणून आमी इमिडिएटली टर्न आवट करून पळयलें आमगे सायडी स्मोक दिसपाक लागलो. स्मोक दिसतरी मागीर आमी फायंड आवट केलें पॉयंट तेंचो तो वयर हिंगा वयर तेंच्या माळयेचेर वयर उज लागलो आनी तेतून थिंगा तेंची थोडी लाकडां आनी थोडी पेपर हे ते आसले. तेका लागून ते कितें तरी हें जालें तेंचें शॉर्ट सर्कीट जालें ना कोणी भुरगीं बसून कितें तरी तेंची पडलें आसता ते सिगरेटी ते पडोंक शकतात आनी तेका लागून ते फायर जालें आनी आमी येवन रोखडें कंट्रोल केलें. पण बरो प्रॉब्लेम जावपाक शकता ना आतां आनी मातशें लेट जाल्यार खूब प्रॉब्लेम जाता आसलो मार्केटाक डेंजर आसलें नंतर कंट्रोल करून उदक आमी रोखडें कंट्रोल पावलेलो. आमकां इन्सिडंट अशेंच जाल्ले मेजर इन्सिडंटाक कित्याक उदकाची प्रोविजन ना हिंगा आमकां आमकां आमी बी सांगलें आसता तांकां तेमी तें प्रोविजन दवरलें एकदम बरें जाता आसलें आमकां मेजर जाल्यार खूब बरें जातालें मायनर म्हणून आमी कंट्रोल आमकां देवा भशेन दाम बाबा कृपेन ते आमकां रोखडें पावलें. ही तर उजो तर असो सकयल आशिल्लो तें जाल्लो न्ही जाल्यार आयज कितें जातलें आशिल्लें तें कांयच खबर नाशिल्लें आमकां. इतलें पयलीं आमकां हांकां थँक्यू म्हणटा कित्याक देवा भशेन ते आमचे फुड्यान रोखडें 5 मिनट भितर कॉलान पावले. पयलीं त्या सायडीन येयले आतां हांगा येयले. आतां हांगा तर हो उजो तर सर्कल जावन मातसो तर सकयल पावलो न्ही. आतां तुमी मुद्दम पळया ह्यो वणटी सुद्दां कितले गरम जाल्ले आसा त्यो असो उजो जाल्लो आनी सगळें मार्केट टोटल हें जाता आशिल्लें. आतां हांगा म्हाका दिसना कित्याक हांगा पळयलेल्या कोतान हांगा सगळे पेपर आशिल्ले हांगा वाड्यार सिगरेटी आशिल्ल्यो. आतां लोक हांगा कोण कितें खेळटा दोनपारचें काय कितें तें आमकां खबर ना कित्याक हांगा तो एक सिगरेटी कुडकी लावन सुद्दां कोण उजो लागपाक शकता. म्हाका दिसना खंय तरी हांगा शॉर्ट सर्कीट जालो आसतलें कोण तरी हांगा कितें बसलो आसतलो पूण आमचो टायम बरो मातसो तर सकयल पावल्यार सगळें मार्केट काबार जाता आशिल्लें दाम बाबा करून आमी उरले. इतलेंच मागता आनी हेंची आमी देव थँक्यू म्हणटा आमी हांकां. फायर टायमार पावले टायमार हें केलें तेंच्यांनी. उदकाची बी बंदोबस्त बी आहा ना हांगा उदकाचो आमी भरपूर आमी हांगा एवरी टायम हांगा उजो लागता तेन्ना आमी डेली सांगतात आमकां उज्याचें हें कर म्हणून. पयलीं तेंच्यांनी नुस्तें मार्केटाचे फाटल्यान पयलीं तें ओल्ड नुस्तें मार्केट आसा पळय थंय तेंच्यांनी आमी हायड्रन थंय हें बसयता म्हणून सांगलें तेंच्यांनी. आमी हायड्रन एवरी टायम हांगा तें चॅक करतात. मागीर तेंच्यांनी गांधी मार्केटान एक प्लेस घेतली म्हणून सांगलें थंय ती आतां प्लेस लास्टाक आसा काय ना ती आमकां खबर ना पूण एवरी टायम जेन्ना हो हें जाता पळय प्रॉब्लेम तेन्नाच आमकां हायड्रनाचो आनी हे उज्याचो प्रॉब्लेम जाता. आजून नुस्त्या मार्केटानूय थंय ना आनी थंय हें केल्लो तोवूय हें ना पण प्रपोज केल्लो तो हांगा आहा तो चलना हांगा आसा तें चलता काय चलना तें तांकां खबर आहा कित्याक तें हांगा कांय चलना तें इतलें तेन्ना येता तेन्ना तांकां उक्ती करप आसता. पूण आमकां आतां कितें जालां आतां ह्या सिच्युएशनान हेंच्यांनी आमकां खूब सालवार केलें पूण आतां आमी उजो पेट्टा तेन्नाच हायड्रनाचें आमकां थंय उगडास जाता नाजाल्यार थंय आमी हें केल्लें पळय प्रपोज केल्लें पळय त्या एरियेन आजून कांयच जावं ना. डिसिजन घेवपाकूच जाय देव बरो आसा आनी पावस लागलो आनी फायर ब्रिगेड टायमार पावले म्हणून आयज कांयच जावं ना. सो अशें फुडें जावचें न्हू म्हणून आमी कितें तरी डिसिजन घेतलें. हांगा कोण बसता बी तें आमकां आतांच कोण म्हाका आतांच म्हाजें जाणांनी सांगलां तेजेरूय हें करता. तुमचे कमान भितर आमच्यान एक एक आस करपाक जाय की बाबा हो प्रॉब्लम जो हायड्रंटाचो आतां सॉल्व जातलो म्हणून पळयता मंडे हांव कितें तरी